वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. सगळ्यांक नमस्कार. आमगेले षड्रसा कुकिंग चॅनल आंबे आमगेल मंजेश्वर म्हळ्यार एक नव सिरीज स्टार्ट करता आसाची. हे सिरीज आंबे आमगेल मंजेश्वरचे विशेषते हांगाचे आचार हांगा सुತ್ತमुत्त आशिल्ले विंगड विंगड विशया बग्गे आमी आमचें जावचे तितले ताजे चित्रीकरण करून तुमगेल मुखार प्रस्तुत करताची. ते सिरीजांतले फर्स्ट एपिसोडाक आमी आजी डॉक्टर डी वैकुंठ प्रभू हांणी एक होमिओ प्रॅक्टिशनर जावन आशिल्ली मंजेश्वरांतू तान्ने नाची दिवंगत वैकुंठ प्रभू मम्मालकर कडेन आसा. आमी तांगेले एक विशेषते कसले म्हळ्यार तांणी गणपत देव आमगेले चवथीचे गणपती विग्रह करता आशिल्लीची जाल्यार तांगेल ते आर्ट तांगेल ओटो अळसून वच्चे न्ही ते आर्ट कंटिन्यू करता आसाची. तांगेले भाव आनी तांगेले भावाल चेडूं ते फॅमिली फुल्ल तांत इनवॉल्व जावन ते कंटिन्यू करता आसाची. वच्चा आमी तांकां मेळया उलोवया आनी ते कसं विशेष आर्ट तांणी कसं पुरा करताची म्हूण सांगून वचून तांगेल्या निमगुया. हे काम विठ्ठल मामू आनी तांगेले दोग जन पूत देवदास प्रभू आनी लक्ष्मीदास प्रभू हांणी करता आसाची. हांणी हे एक प्रोफेशन जावन न्हय तांणी दोग जन पुतांक तांगेले प्रोफेशना विंगड जाल्यार एज ए प्रोफेशन जावन हें काण घेन नातिलें एक पॅशन जावन एक हॉबी जावन हें मुखार सित आसाची. मात न्हय तांत भितरी कसले अर्निंग्स पळोवन जेवो तशें कसले न्हय. हे एक देवाल वयर भक्तीन श्रद्धेन तांगेले सगळी फॅमिली आनी ती इनवॉल्व जावन हें काम कंटिन्यू करून व्हरता आसाची. तांतू देवदास प्रभू तांणी बँकाक वर्क करता आसा जाल्यार मात न्हय आमगेले मंजेश्वर देवस्थानाचे 18 पेटेचे मंजेश्वरचे प्रतिनिधी जावन आसाची. हांगा देवस्थानांतले पूरा फंक्शनाक प्रति एक उत्सवाक की तांणी दोग जन बाबा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता आसाची. वच्चे आमी तांकां मेळया आनी तांगेले आजी बगी पूरा माहिती घेवया. विठ्ठल मामा आतां तुमगेले अण्णा हे गणपती कोरून आयिल्लीची म्हणून म्हणलें तशें तांणी तुमी पूण दुखून हांगाचेच की विंगड गांवची की कशी तुमगे अन्नाल गांव करनाका अम्माल गांव हांगा तशें मागीर हांगाक ऑर्डर जाता हांगा घेवन राबिलो तेन्ना ते हें आशिल्लें आनी अज्जाक म्हळ्यार अन्नाक दर्शनाचें काम आशिल्लें ते दर्शना म्हगेले अण्णा आयले कण्णूराचे दर्शना पात्र जावन आशिल्ले तशें ते अण्णा आयले अण्णा येवन तें केलें आशिल्लें सादारण एक 30 वर्सां लागीं पण तुमगेले आज जो तांणी पुराय गणपतीनी करता आशिल्ली की गणपती करनाशिल्ले वैकुंठ मामान स्टार्ट केलें आतां न्ही तुमगेले चेडूं आमगेले चेडूं आतां शिकून ते मुखार शिकता वता. आज मेन काम करतले आनी देवदास प्रभू आनी लक्ष्मीदास प्रभू हांणी हाजे बग्गे आमकां विवरण दिताची. आतां एक गणपती करच्याक म्हणाक कसं पुरो रॉ मटेरियल्स जावका मेन जावपाक जाय मेणमती ताका मेन मेणमत जावपाक जाय ते तुमकां लागीं हांगा खंय मेळना सो आमी कुंदापटून हाडूंक सोदचे. एक गणपती सादारण एक 5 से 6 ब्लॉक जावपाक जाता तेजे डिपेंड आमी कितले ब्लॉक्स जावपाक तशें आमी हायटा डिपेंड जाता. नॉर्मली 4 to 5 ब्लॉक्स एक गणपती देवा जावपाक मेणमती मात्र आनी विंगड कसं मिक्सिंग कसं टोळ्ळो करचे हॉलो असतना ताजे भितर स्टफ करूं आसता नाही आम्ही टोळ्ळो जेवण बांधून घ्यायचे तशी जावकार म्हाका एक ಹೊಡ್ಡ देवा मात्र आमी एक सूंब घालताची नातल्यार नॉर्मल जेवण मणमातेरेची करता वच सिलिंडर शिकोवन सिलिंडराचे मागीर पोट पायो अशे करून रिक्वायर्ड कशी करता वच. आमी स्टार्टिंग करता गणपती कशी करचे आमी प्लस लॉक म्हणटा एक ताका सला दिवचे म्हळ्यार देव कारा व्हरतना हल्ला अशी द्यायची पुढे मागच्या 2 देवर तशी द्यायची बट आता सकाळ वेकर अशी वाटताची. सो हाजे नंतर आमी इतले दिता फुल्ल काय वच्चा ना मागीर आमी चंद करून अशें सिलिंडर अशें बांदताची अशी बांदिता हय फुल्ल अशी बांदता येवचे बांदून आमकां कितले हायट जावं एनाटॉमी आसता की एक इतलींच्या पांयाक इतलींच्या आंग म्हणजे हें आसता त्या एनाटॉमी प्रकाराची बॉडी बांदून घेवन ताका पोट फस्ट पायो आनी पोट येता हडद आनी तोंड हात तशें तोंडा मात दिवस काडटा एक अर्ध दिवस तोंडा काडता करून हें सकड बगी जाता मागीर तुमी ते फिनिशिंग मागीर नाईस करून मागीर करचें. तर तुम्ही मोल्ड यूज ना करना आमी आतां करचे म्हळ्यार मोल्ड यूज केला हांगा सकड आमी गेले एकाच जनाक
चिकन जनाक भांगर मस्त असतं कुटुंबीय देवजाने पण भांगर असतं वय त्या भांगराशी निमित्त त्या मोल्ड आणि तो भांगर भांगराचं घालून दवरू जाय. जायचं हात लॉक झाले होते सो आमकां फ्री जावन जावं ती मोल्ड आमकां यूज करूंक पडना आतां रे अशी ते बॉम्बे सायड रे मोल्डरीची जावं जाता नाही ह्या गणपती आता मोरडा गणपती आमकां चंद दिसता वय वय. जाल्यार हातचे आशिल्ला हे करू तेच्यान भांगर दवरूंक मस्त कश्ट जाता आख्खा जनाक हात भायर जावका मागीर त्याला रेकमेंड असता सोंडी अशी जावन असो का तोंड अशी जाव का म्हणून. त्या घरकडचे गणपती कोर नाही कोर नाही येत तशी जावन त्या तशी वता तशी उलटा बरोवन सोंडी लायता त्या प्रतिवस्था सांगता सोंडी लायक तशी दवर का म्हणून तशी तशी जाव का तशी जाव आणि हाईट आहे तशीची विंगड विंगड असताना हायट हायट तांणी सांगताच केला जण वोड करी म्हणटाचे पण लायक प्रतिवस्था की मुष्टी वोड करता म्हणून तशी केल्यार देव त्या म्हणटा धोर का होय म्हणटा बदर वोड जाता बट नॉर्मल आमच्या एनाटॉमी कशी मारी 7 इंचा पाय जाल्यार 7 इंचाचे अंग ताका समजा 7 इंचाची मात्या तशी त्याची रॅकच कितले पाय तितलं पोट अंग मागीर मात्या पुरा कॅल्क्युलेशन कॅल्क्युलेशन्स असतात त्या मस्त म्हणून आम्ही नॉर्मल आमची पोट शिकायला बकर तशी वताची हे सिलेंडर बांधून जाता रे आम्ही ताका दाबून पाय हात पोट सकट टोळूच सरे भरच्या कसल्या ना सकट हॉल हात घालत तो जाता जाय सिलेंडर टाईप पासून असता वेट म्हणून ठेवायचे ते आम्ही तसे करचे केव्हा जण तण घालताचे नाही ते आमकां शिकायला प्रकार आम्ही शिकायचे सो आम्ही तण सगळं यूज करनाचे त्यापासून स्टंट एका नाही सून माथे जात घेतल्याचे आणि सरे ते हाजे नंतर कपास अपस सिलेंडर मध्ये ताका तोंड येता साधारण देव हाईट येता हॉस्पिटलला घेता ओढ गणपती तुम्ही कितले गणपती करता चांगा साधारण आमकां 50 देव आसता आमकां ಇವತ್ತು परमनंट देवचे मागीर ಕೆಲವು ಬಂದು चढ लास्ट मोमेंट ಕೆಲವು देव सर येतात चढ जावन जाल्यार आम्हाला वचून घेतात अजिबात वचून घेनाचे आमी आता साधारण तुमगेले गणपती करचे प्रोसेस आस म्हळ्यार ऑर्डर्स घेवन करचे कितले टाइम लागते एक गणपती करू कितले टाइम लागता समा बसता 3 दिवस जावका कंप्लीट देव जावन फिनिशिंग जावन पेंटिंग समेत जा 3 दिवस पुरो म्हणटा क्यूर जावका म्हणजे आधी कोण दवरला रे मागीर त्या सुकून नॅचरल जेवण सुकून येताना दिवस लागता 10-15 दिवस लागता एक गणपती फिनिशिंग मागीर पेंटिंग एक दिवस कंप्लीट एक दिवस आम्ही यूज करते नॅचरल पेंटिंग ऑइल पेंटिंग सगळं आम्ही यूज करण्याचे सो ह्या वर्ष नवे म्हणते शाळांचे एक पेंट म्हणून स्टार्ट केला एक तांगे आता आडो जाका आम्ही ट्राय करता चांगलं त्या गणपत मस्त म्हणून जर निमित्त ते 10 लिटरचे कॅन मेळचे तशी आमगेले युनियन आता करूनचे ते मेळचे आम्ही ट्राय करता सच एक वर्ष नॉर्मली आम्ही वॉटर बेस पेंट यूज करते मशीनरीची हातान मारताना मशीन यूज करून मारचे हंग तुमकां पळयलें तुमी हांगा पुरो गणपती हांवें म्हणू म्हळ्यार आमी मेणमती म्हणटा तेच यूज करून करचे इको फ्रेंडली गणपती आमी बांयत की तळ्यांत की आमी गणपती पावून जेतना ते तांतूं भितर खीर वता ताजेन आमकां कसले हार्मफूल न्हय ते सो तसर पुरो गणपती तुमी हांगा पळयता तांणी पेंटाय म्हणटात तांणी नॅचरल पेंट्स यूज करताची म्हणून सांगून आतां तुमी 3 महिने पुढे स्टार्ट करता आम्ही कशी मार मेन तो येवची फस्ट चवथी जेव्हा मेन डा येवची चवथी ना संकष्टी त्या 2 दिवस जे आमकां कंची कन्विनियंट जाता म्हणून पळोवन देवस्थानात नाल्ल कॅन करून गणपतीला नाल्ल कॅन करून जाग्यार नाल्ल दवरून त्याच्या नंतर आम्ही कसं करचे म्हळ्यार हांगा मूर्त करचे फस्ट करता आम्ही घरच्याची मूर्त अन्नान मूर्त करचे घरा मालगाडी कोण आसता तांची फस्ट मूर्त करचे घरा देव फस्ट बांदचे आमी ते फक्त माळ्याला बांदचे घरचे देव फस्ट करचे त्याच्या नंतर आम्ही त्या करचे म्हळ्यार बाकी माणे जशी रिक्वायर्ड त्या टायपार आम्ही बांधतात तुम्ही गणपत करताची मंजेश्वरात मात्र सीमित की विंगड गावांत चुकून येता पुढे आम्ही गावा म्हणून मात्र शिलाय आता आमगेले एक आर्ट कॅलिकट देवत असं कॅलिकट कडनोर तलचे त्या काढ देवत असं अशी कुंबडे ते असं मेन घरची देवा काय पडचे आम्ही 2 संघा देव असं मेन घरचे देव शंका वैवत लागी 38 घरचे देवची अगर संघा देव पुरा सारस संघ पुरा समका येवचे या पुरा कॅलिकट तलचे देव या पुरा त्यांनी 2 दिवस पुढे येऊन वरताचे कारण आम्ही प्रोवाइड करताचे त्यांनी हंगाचे काळा पडून देऊ का म्हणून पण बॉक्स करून काळा करून पडून देताचे एका त्यांनी येवचे त्यांनी मॅक्सिमम त्यांनी येवचे आणि केला पाहिजे जायना म्हणताचे तर त्यांनी काळ पेटाचे बॉक्स पुरा खाऊन तर तेवढं पुरा दवरून पेटाचे ओ विंदूरू गणपत देवाल विंदूरांक बर कोण दवरला हे फर्स्ट कोण दवरता वय फर्स्ट त्यांचे कोडचे मुहूर्त जेले कोडले नक्का वच्चे हे आम्ही स्टॉक असता फुल्ली स्टॉक असता आमगे आणि आम्ही कोण दवरताच मागीर ते गणपती हांगा देऊन पडत तशी कोडचे नागर पंचमी लागी लागीची येतना हांगाचे गणपत देव पुराय कंप्लीट जाल्ले म्हूण सांगून आमकां तांणी तिळशिले तशी आमी वपास थंय शुटिंगाची आमकां लिलींची
तेन्ना आमकां थंय वतन एक प्रूफेचें एक दृश्य दिसलें तें हांगा शूट करून घाल्लां हांव हांगा. ते कसं म्हळ्यार मालगडान कसं संस्कार दिताची त्याची चेडवांक येता म्हूण सांगेल पट्टी न्हय. हांगा विठ्ठल मम्माले तिन्नी जनरेशन हांगा रेडी जाता आसा. मास्टर तन्मय प्रभू आनी बेबी हृदया प्रभू कुडसून दोग जन अण्णांनी तंगी कुडसून सन्न चेडून तांणी एक सानू गणपत देव पेंट करता आशिल्लींची भारी चंद एक दृश्य तुमी पुरा जन पळयाची तांगेले एक इन्वॉल्वमेंट कितलें पळया अंत भितरी. हांव हाजे पयलीं फूड सांगिल्लो आसा हे सगळे फॅमिली इनवॉल्व जावन हांगा हे पुरा गणपत देव करता आशिल्लीची म्हूण हांव 3 म्हयने दुखून तांगेले एफर्ट्स तांगेले डेडिकेशन तांगेले हार्ड वर्क पुरा आतां फायनली आतां गणपत देवा रोपार पुरा हांगा कंप्लीट जाल्लेलो आसा. आतां फायच्यान की परा दुखून हे गणपती डिलिव्हरी दिवच्या स्टार्ट करता काय तशें हे 3 म्हयने हे तांगेले एफर्ट्सा वेळार तांगेले कामा वेळार तांकां बिजी आसतना आमी हांगा 3-4 वेळा हांगा येवन शुटींग म्हणून सांगून येवन तांकां मस्त उपद्रव दिल्लेलो आसा. जाल्यार एवरी टायम आमी येतना तांगेले ते पुराय कामां बरें दवरून तांणी आमकां स्वागत करता आशिल्लीची पुराय फूल फॅमिली. तशें तांगेली इनवॉल्वमेंट कितलेंच म्हूण सांगून आतां हे गणपत देव पळयल्यार आमकां कळटा. अशी आमकां इतले चंद रितीर आमकां हे व्हिडिओ काडचे खातीर सपोर्ट केलेले सगळे फॅमिलीक हांव आभारी जावन आसा. विठ्ठल मम्माक आनी तांगेले पुराय फॅमिलीक थँक्स म्हळ्यार पावयच ना. तशें हे व्हिडिओ तुमकां इश्ट जाले म्हूण जाल्यार लायक शेअर कमेंट कराची आनी म्हगेले चॅनल सबस्क्रायब करूंक विसरू नाकाची. थँक्यू.